मोगळा भावा भयणीनो, इस्रायलाच्या कायद्यांचे दोतोर दोन तरेचे दोन भाशेन आसले. एकांची वृत्ती असली की तांकां जाय ते कायदे काडपाचे खुशी आसले. हजारांनी कायदे काडटाले, ल्हान ल्हान कायदे देवाच्या कडूनय तांच्याच पासून मनशांचेर तांच्या मनशांचेर भार घालताले. आनी दुसरे तरेचे थोड्याच वळींनी थोड्याच वाक्यांनी कायदे मांडटाले. अशें देखीक की एक शीस आपल्या गुरुजीक विचारता. गुरुजी तांकां राबाय म्हणटाले, गुरुजी तूं एका पांयार उबो रावन सगळे कायदे सांगूं शकता? सो अशेंच जेजूकय प्रश्न एका स्क्रायब रायटरान जेजूक प्रश्न घालो. जेजून ताका तांचे सगळे कायदे ह्या उतरांनी दिले. एकाच देवाचो मोग करचो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान आनी शक्तीन देवाचो मोग करचो. दुसरो, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग करचो. सो सदांच्या जिवितांत आमी कशे भाशेन ह्या देवाच्या मांडामेंताक परतीबाळ करता. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग कशे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत दाखोवंक शकता. एकटो विद्वान म्हणटा, जायते पावटी आमी मोग करता तो लिपोयता, पूण राग आमी लिपयना. रागान आमी पेल्या आमी पेल्याक त्रातार करता.